तशेंच म्हाजो जो पंचायत वाठार जो आसा हो जवळ जवळ 90% वयर डायरेक्टली मायनिंगाचेर डिपेंडंट आसा। आयज हो पूर्णपणे व्यवसाय बंद जाल्ले कारणान खुबशे सगळ्यांक सांगले त्या प्रमाणे ट्रक मालक, बार्ज ओनर, खास करून गॅरेज ओनर, तितून काम करणारे सगळे वर्कर्स किंवा बाकीचे संबंधित सगळे बंद जाल्ले कडेन आसा। म्हाजो इतलोच प्रश्न आसा की जेन्ना आमचे जे पर्यावरण प्रेमी म्हणटात ते जर तर दिल्ली सारकी इतली पयस वचून केस घालूंक शकतात ते आज करून ह्या वाठारांत कित्याक येयले ना आनी खास करून जे आमचे लोक आसा हेंचे कडेन संवाद कित्याक सारले करना। आज लोकांची परिस्थिती जी कितें जाल्या त्या बद्दल लोकां कडेन भासाभास कित्याक केली ना आनी जर तुमी ह्या वाठारांक येवंक शकना जाल्यार इतले पयस दिल्लीक कित्याक गेले होच म्हाजो एक प्रश्न आसा। हांव दक्षिण जिल्लो शिवसेना प्रमुख उलयतां। आज हे पर्यावरण आज आमच्या सरपंचान सांगल्या जे हे पर्यावरण प्रेमी आमचो रमेश गांवचा आनी क्लाउड आर्वारीस हेणी जे आमकां विश्वासाक मुख्यमंत्र्याच्या घेनासतना पिटिशन फायल तयार केली तेणी आनी हे आमच्या वाठाराचे मायनींग एरियेचे कोणाक तेणी दखल घेतली ना। आज ते पर्यावरण मंत्री हे रमेश गांवस आनी हे जे क्लाउड आर्वारीस हांणी हे पर्यावरण केन्नाय समतोल ताणें केन्नाय राखले काय हेणी येवन केन्नाय पर्यावरणाचे केन्नाय झाडाचे हेजी आज फॉरेस्टाचे कितें हें केलां तेणें पर्यावरण म्हणटा तेणें कांयच ना। आज हे आमचे मनुश्य जल्म हो धरतीचेर आज हो सर्वश्रेश्ठ धर्म आसा हे मनीस आसा। आज आमी पयलीं जगपा जाय, मनीस जगनाचे आज ह्या जगाक कोण हें करूं शकना। मनीस पयलीं जगोन मागीर पर्यावरणाचें पळोवपा जाय, जनावरांचें पळोवंकूच जाय आनी मनीस तर आज मरता। आज परिस्थिती ह्या जनतेची आज वाठाराची सावड्डे साकून सांगे साखळे बिचोले ह्या वाठाराची परिस्थिती जाणून लोकांनी आज हेणी घेवपाचें पर्यावरण मंत्र्यांनी तेणें तें घेतलें ना। त्या सुशेगाद एसी आरामात रावन ते गुगल मॅपाचेर रावन ते आज तेणी हे केलेले आसा आनी सरकारान हेचो आज हे जनतेचो विचार करपाक जाय की सरकाराच्या आश्वासनाचेर हे जनता रावलेली आसा। आज हे ट्रक असोसिएशन जे आसा ते आक्रमक भुमिका घेवंक शकताले, गोंय पेटोवंक शकताले, पूण आज तेणी थंडपणान हे आंदोलन केलें, धरणी घेतलें, 70-71 दीस तेणी आझाद मैदानाचेर जे बसले। आज सरकार दखल घेता तेवूय सरकाराकय तेंची कळकळी आसा। सरकार आतां ते उपास पडटा हें दिसता पूण आतां तांकां पॅकेजय बी तेणी हें केलें काय पूण सरकाराचे तिजोरेचो पयसो हो सरकारान दिवपाक जायना पूण त्या लास्ट कित्याक ते नाइलाजान खंय तर तांकां हें करपा लागून सरकारान हें केलें हो मायन ओनरा कडेन पयसो घेवन आज लोकांक जनतेक सर्वसामान्य ट्रक ओनरांक हेंकां बार्जीवाल्यांक हे जावं सगळ्यांक आज तांकां मायन ओनरांनी करपा आयला तो मायन ओनरान तेजी दखल घेतली ना। मायन ओनरान आज हेणी कितलेशे गोंयाक तेणी पुर्तुगेज टायमार धरून आज तांकां तेणी लुटलेले आसा। जेन्ना चायनाक एक डिमांड येयलो लोक रेडी म्हाला हेका तेका तेन्ना हेणे सामकें सुसवार तेणी केलें मायन ओनरान हे गोंयाक केलें कडेन आसा आनी तेणी आज हो तेंचो धंदो वेवसाय बंद पडले कारणान तेणी इतर राज्यांक तेणी तेंगे वेवसाय तेंगे चालू आसा तांकां ह्या जनतेचो कांय पडोन गेलो ना। आनीक जो तर आज हे तर हेणी मायन ओनरान तर हेजेर एक्शन कांय जालें ना तर सरकारान तेजेर एक्शन घेवची मुखार आनीक जो कितें तांकां हें आसा उत्पन्न जे जोडलेलें आसा मायन ओनरांनी तो तांकां प्रत्येक मायन ओनरा कडेन पयसो घेवचो आनी हे जे ट्रक ओनर जे आसात जे तांकां तेणी मंथली जो 8,000 पॅकेज दिता, एक ट्रका फाटल्यान 2 ट्रका फाटल्यान 12,000 दिता पूण तो तांकां पावना। तेंच्या आज भुरग्यां तेंचे इस्कोला भुरग्यां आज तांकां खंयच वयताले म्हळ्यार तांकां आज तेंची परिस्थिती जाम जाल्ली आसा। भुरग्यांक खंय आज सुटी पडले ना भुरग्यांक तांकां खंय आज खंय व्हरोन भोंवतलो म्हळ्यार तेंचे परिस्थिती जायना। ही आज जनतेच्या तेंचे परिस्थिती हेडी आसा। आतां मुखाल्ली तांकां इन्फॉर्मा पयसो हांकां तांकां ते तेणी कशें करचें आनी आज थोडी लोकांनी ह्या वाठारांत आज हें मायनींग बंद जाता अशें केन्ना तेणी चिंतूंक नाशिल्लें की आनीक 15-20 वर्स तरी मायनींग चलतलें सुरक्षीत आनी हेणें विचार केलो की तांकां तितलो पयसो तेंच्यांनी हें करूं आमगे चलता पोट कशा भशेन की आमगे आज ना फुडल्यार पावस वयतरी ऑक्टोबर मायनींग चालू जातल्यो आनी सरकाराचेर तेणी सरकाराचेर गॅरंटी धरून आज तेणी चालू जातलें म्हळ्यार पूण तेंच्यांनी आज कांयच पयस ना तेंगे बँक अकाउंटार 1 रुपया सुद्दां ना। आज तेंचो अशी परिस्थिती येयल्या की फाल्यांचो दीस कसो काडपाचो हे हेंचे परिस्थिती येयला। हो हेंचो सरकारान दखल हेंची घेवची आनी हो जाता तितलो बेगीन हें मायनींग चालू करचें अशें पळयलां नाजाल्यार ऑक्टोबर भितर जायना नाजाल्यार हेणें मायन हे जे ट्रक ओनर आसा तेणी हेजे कडक भुमिका खंय तरी घेवची पडटली। पयली सुवातेर अरविंद भाटकार बाबाक हांव देव बरें करूं म्हणटा सावड्ड्या आयले बद्दल न्ही कारण तुमचो प्रोग्राम हांव सदां पळयता आनी मायनिंगा बद्दल जे खरे विचार आसात ते तुमी लोकां मुखार दवरतात नाजाल्यार गोंयच्या जे दुसरो भाग आसा जो मायनींग सोडून आसा तांकां आमी विलन कशें दिसपाक लागल्यात आनी ते दाखोवन दिवपी काही स्वार्थी पर्यावरण हे जे आसात ते दाखोवन तशें करतात। आतां जी आमकां सरकारान पॅकेज काडल्या जे आमच्या मुख्यमंत्र्यान जे आमकां पॅकेज काडल्या ही दाखोवन दिता की तांचें मन कितलें मोठें आसा आनी तांच्या
बद्दलचे जे विचार म्हळ्यार तांचे हो तकलेन वता की आपल्या लोकांची काळजी आपण घेवपाक जाय आनी ही जी पॅकेज आसा ती सद्या अति गरजेची आसा लोकांक पॅकेज नाका अशें हांव म्हणना पूण ताजे दुसरो हे एक मुद्दो हांगा हांव मुद्दम काडूं सोदतां की जे बँकेनी आज जेन्ना त्या पॅकेजीक लागून लोन स्टेटमेंट लावचो पडटा आनी तो लोन स्टेटमेंट लायतना प्रत्येक बँकेनी आपलो अकावंट त्या फॉर्माचेर मेन्शन करचो असो मॅनेजरांनी हट्ट धरला आनी तो हट्ट धरला आसतना जो अमावंट जो पॅकेजीचो येतलो तो त्या बँकेनी वतलो मुख्यमंत्र्यान ही पॅकेज आमकां काडल्या आमच्या पोटा आनी पाणया खातीर आनी लोक उपाशी उरची न्ही म्हणून पूण तो जो पयसो त्या बँकेनी वतलो ते मॅनेजर डायरेक्ट ते इंट्रस्टाक डेबीट मारतले सद्याक जी परिस्थिती आसा जो इन्स्टॉलमेंट आसा तो होल्डाचेर तांणी दवरला पूण इंट्रस्ट आनी जो कंपाउंड इंट्रस्ट आसा तो लागत आसा आनी हो इंट्रस्ट सद्याक तोय बी खंय तरी सीज करचो आनी हे RBI मार्फत जाता हाका लागून सेंट्रल गव्हर्मेंटान हातून दखलंदाजी घेवपाक जाय कारण गोंय सरकाराक रेव्हेन्यू जो पळय मायनिंगा थ्रू येतालो ताजे परस कितलोसो 1000 पटींनी चड सेंट्रल गव्हर्मेंटाक वतालो आनी हे RBI थ्रू सक्सेसफूल आसा आमकां एक वेळा पॅकेज दिना जाल्यार जाता म्हणटा कित्याक फक्त जाल्यार तुमी कंपाउंड इंट्रस्ट जो इंट्रस्ट आसा आनी जो आमचो इन्स्टॉलमेंट आसा तो सीज करून दवरचो सद्याक आनी तो जेन्ना वेवसाय हो जेन्ना चालू जातलो तेन्ना हो लोकां कडल्यान रिकवर करून दिवचो थोडे लोकांचे हेय विचार आसा फाटीं हांवें रमेश गांवकार सारके मनशाक आमचे बल्सांतले पयशे मायनिंगवाल्यांक कित्याक अशें म्हणून विचार केलो जाल्यार तांकां हांव सांगूंक सोदता की हे गोंयभर जेन्ना बऱ्यो बऱ्यो स्किमी आयल्यो ज्यो काँग्रेस सरकारा जो पयसो गोळो आनी जी पळय तुमची पणजी मडगांव जी चकचकीत जाल्या ती आमच्या सारक्या लोकांच्या घामाच्या टॅक्स पयशांची आनी जो पळय आमचो जो टॅक्स आसा त्या प्रमाणे हे गेल्ले आसा आज आमचोच पयसो खंयच्यान तरी इल्लेशे बारीकशे पायपांतल्यान आमकां परत येता पूण म्हजी ही जी विचार आसा ते मुख्यमंत्र्यान मातशे मनार घेवचे आनी ताजेर मातशें सोल्युशन दिवचें 2-3 मुद्दे तुम्ही उलोवन दाखयले म्हणजे सगळ्यांनी बहुतेक करून तो एक कॉमन सूर काडलो की बाबा बेगीन सुरू जावपा जाय ताजेर दुमत कोणाचेच नासतलें एक म्हणजे पर्यावरणवादी गांवांनी भोंवना लोकां कडेन भासाभास करना बाबा गांवची परिस्थिती पळयनात फक्त आनीक 100 वर्सां 200 वर्सां झाडां उरलीं नाल्यार कितें जातलें आमचे फुडले पिळगे मरतल्यो अशें मिशें म्हणून तकलेन धरून आपल्याक जाय तें करतात कांय वर्सां फाटीं एका फामाद पर्यावरणवाद्याक हांवें विचारलेलें अरे तुमी तेन्ना ते गोंयांत मायनींग बिलकूल नाका म्हणटाले हो बोवाळ सुरू जावचे पयलीं नाका म्हणटाले आतां तांणी पळयलें की मिनाचेर कितें हाहाकार चल्लो तो म्हणटकच आतां ते कितें म्हणटा लिगल मायनींग सुरू केलें आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना फामाद एका पर्यावरणवाद्याक हांवें विचारलें तुमी नाका 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 म्हणटात तुमी ती गोंयच्या इकॉनॉमीत ताजें म्हत्व कितलें हाजो कोणें अभ्यास केला तो म्हणटा ना आमी कोणें अभ्यास करूना आमी जाय ताका करचो आमकां तो अभ्यास करपाची गरज ना आमी फक्त पर्यावरण राखतात फक्त पर्यावरण राखून समाजाची सेवा जायना न्ही आतां आमी पळयलात तें पर्यावरणय राखपाक जाय आमचें पोटय भरपाक जाय आनी सरकार पळय आसा न्ही ते खुबश्यो गजाली करता बऱ्यो करता एक म्हणजे पॅकेजीस बी आपल्याक शक्य आसता दिता दुसरें म्हणजे सबंद सिस्टम जी आसा आमी बांदावळ जी आसा जी शाह कमिशनान म्हणल्या जी सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीन म्हणल्या की फाटल्या सरकारच्या वेळार सामकी कोलमडून पडिल्ली ती आतां परतून बांदतात परतून बांदतकर सुप्रीम कोर्टान सांगताले बाबा आमी ही सिस्टम सुरू केल्या आतां आमकां मिन सुरू करपाक दी कोण बीन कितले काडटा खंय व्हरता कशें हें करता तें करता खंय कोण चोरपाचो प्रयत्न करता ताका आमी धरपाक शकतले काय ना हें सगळें आमी सारकें जाग्यार घालतात जाग्यार घालपाक सुरवात केल्या आनी तुमी आतां आमकां मिन चालू करपाक दियात हो मुख्य प्रश्न की बाबा सरकार काम करता एक दुसरें पर्यावरणवादी जे आसात तांणी बाबा दुसरी बाजू समजून घेवची आनी आमी त्या खातीर प्रयत्न करपाक जाय बाबा तुमी समजा तिसरो आनी म्हत्वाचो प्रश्न हाणें काडला तो बँकेचो हो धोको पळय आसा न्ही खरेलो सामको सत्य म्हणटात तो कितें की सरकारान जर 8,000 आनी 4,000 12,000 वा आनी कितले हजार जर जे तुमकां येवपाक जाय ते बँकेत घाले एज ए प्रोसिजर जाल्यार बँकवालो पयलीं कितें करतलो तुमी जे कितें देणे आसा पळय न्ही ताजेर ते एडजस्ट करतलो ताका थंय हें ना कितें ताका थंय बाबा अशें करया काय नाका अशें म्हणून ताजें आपण ठरोवपा खातीर ताका मेकळीक ना तांचे रूल आसतात तुजे कडल्यान कितेंय पयसो गेलो जाल्यार तो थंय हें करतलो हें तशें करचें न्हय म्हणून सरकारान तांकां इन्स्ट्रक्शन दिवची पडटली ते डायरेक्ट गोंयचे सरकाराचें आयकुचें ना ते आयकतले फक्त RBIचे हो अतिशय म्हत्वाचो मुद्दो हो मुद्दो
सारको सरकाराक कोणें तरी पटोवन दिवपा जाय बाबा तुमी येदे मोठे मनान 8,000 12,000 कितें तरी आमी दिता पोट भरपाक ते आमच्या हातान पावपा जाय म्हणून ते बँकेक वचून ते बँकेच्या खात्यांत जमा जावपा जायना म्हणून हो तुमी आमच्या MLA हांणी मातसो तो मुद्दो घेवन करपाक जाय. साउथ गोवा ट्रक ओनर एसोसिएशन प्रेसिडेंट प्रकाश देसाय. भाटीकार अब तुमकां हार्दिक अभिनंदन करता कितें तुमी गोंयांक एक लोकांक जागृतकाय अशी हाडली जागी जाय गोंयकारांनी. पूण ती जागृतकाय ही चडशी एक केबल आहले हे सायडीन मेळटा ह्या खेडे गांवांत चडशे केबल नासलेल्यान तुमकां तो प्रोग्राम लोकांक आयकूंक मेळना. म्हाका सांगन अशें दिसता आमी हर प्रयत्न गव्हर्मेंटान केल्या सेंटरा पसून आमी प्रत्येक टायमार लेटर केलेडेन आसा की ते हाका पयलीं सांगून हे पॅकेजी वयले ताजे पयलीं पसून आमी प्रयत्न केलेले आसा. हे मायनींग बेल्टाचे 4-5 जे आमदार आसा ते आमदारांच्या मत्तीन हेल्प जालो म्हणून आज ती ही थोडी प्रमाणांत तर पॅकेज आमकां मेळिल्लें आसा. आमी म्हणटा 1,000 जवळ जवळ 1,000 कोटी गोंयांक हें मेळटालें उत्पन्न मेळटालें. वेर एज सेंट्रल गव्हर्मेंटाक 6-7 हजार रुपया उत्पन्न मेळटालें. हे खरें जाल्यार कर्तव्य आसलेलें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें कर्तव्य आसलेलें. आज तेणी खरें जाल्यार ही थोडी प्रमाणांत तरी पॅकेज तेणी डिक्लेअर करपाची. जर 1,000 लागून जर 10,000 8,000 जर ट्रकां एका दिता तर तेणी 6 पटींनी खरें जाल्यार आमकां आज मदत करपाची सेंटरान. कित्याक हेच लोकांनी पयलीं तांकां 20 वर्सां सुमार हांगा सरकार तेणी हेच लोकांक सुद्दां चलयलेडेन आसा. आजून पसून तेणी दिल्लेडेन ना. आनी खंयचेय ते खासदार पसून 2 जाण खासदार आसात तेणी पसून आजून एक पार्लमेंटान एक शब्द काडले ना ह्या विशयी पॅकेजीर. पयर खरें जाल्यार आतां बजेट हें सेंटरा जावपाचें आसा ते बजेटान वचून तेणी कांय प्रोविजन केलेडेन ना. आमी एपॉयंटमेंट आतां घेवपाचें आसा हेजे फायनान्स मिनिस्टराक घेवपा आसा. आमकां हें जें आसा न्हू इंट्रस्ट जें आसा तें वेव करपा खातीर आमी तेंचे फुड्यान जे आतां 25-26 तारखेक जेन्ना आमी दिल्ली वयतले त्या दिसा आमी तांकां मेळपाचें आसा. आनीक थोडे मिनिस्टरांक मेळपाचें आसा. अशें आमगेले प्रोग्राम चालू आसा. आनी हो आमकां प्रयत्न आमी मेळपा खातीर कितें हेजी पॅकेज लोकां खातीर मेळपा खातीर आमी भरपूर प्रयत्न केलेडेन आसा. पूण ते प्रमाणे तें तितली सक्सेस गव्हर्मेंटान तितले त्या प्रमाणे रेवन्यू ना म्हणून तितले मेळोंक शकना दिसता. आमी तांकां चीफ मिनिस्टराक सांगलेलें आसा की सेंटराक तुमी तेजी जाता तितले बेगीन तेजे पॅकेज मागची अशें म्हणून आमी तांकां प्रयत्न केला. आनी आमकां सांगत दिता इतली वर्सां आमगेलो हो धंदो चलतालो आनी हे धंद्याक जे इतली वर्सां चलतालें तांकां इलिगल केलें. कोणी इलिगल केलें आनी कित्याक लागून इलिगल जालें आनी ह्या लोक रस्त्यार कित्याक येयले